जाग्या हेका ऐसून थावडानं करूया हेका ऐसून थावडानं करूया शांत रवा पक्षी मित्रांनो शांत रवा मोर सगळ्या पक्ष्यांक विचारीत बरवलो पक्ष्यांनो तुमका सगळ्यांना चकचक दिसता की हो कावळो आमच्या मदी सगळ्यांना जाल्यार तुमका जाय तसं करूया ह्या कावळ्या वयसून थावडानं करूया पूण त्या पयली ह्या कावळ्याचं म्हणणं ऐकून घेऊया असं म्हणून मोरान कावळ्याकडे बघला कावळा भाऊ तू सतीश बर काव काव कित्याक करतोय कावळ्यानं कुमार गरगरीत म्हटला महाराज मी गोष्टच कावंक बरं न्हय म्हाका जर काय खावंक मेळ्ळा जाल्यार मी तें एकटो कसो खावं मी म्हाज्या सगळ्या भाडाक घेवचे खातीर काव काव आव आव पाव पाव खाव खाव असा सांगतोय पूण देवान आमकां असो बसडावर दिलो जाल्यार मी तरी काय करूं असं आसा तर मोरान मान खायत म्हटला पूण सगळे कशे सांगतात की तू कुसक्या नासक्या सगळ्या खातात तुका सगळे पक्षी पुरसो म्हणटात तू असं कुसक्या नासक्या कित्याक खातोय कावळ्यान फुडें उत्तर दिला महाराज मी कुसक्या नासक्या खावन माझं सगळं